आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करचे पयलीं तुमकां सगळ्यांक एक बारीकसो अपडेट. आयचो हो जो व्हिडिओ आसा पळय न्हू तो हांवें आयच्या दिसा आयजच शूट केला. आयज आसा मंडे न्ही रे, आयज सोमार आनी आयच्या दिसाच हांवें शूट केल्लो हो व्हिडिओ. बट जेन्ना पळय हांवें हो व्हिडिओ स्टार्ट केल्लो पळय न्हू तेन्ना अशें चिंतून नाशिल्लें की आतांच व्हिडिओ शूट करून आतांच घालपाक पडटलो म्हणून. मुखार व्हिडिओ पळयतकीर तुमकां कळटलें कशें कितें तें. बट इन शॉर्ट हांव तुमकां सांगता की आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें घरा कडल्यान स्टार्ट केल्लो. आमी घरा आयिल्ली आशिल्ली काल विसर्जना खातीर. सो व्हिडिओ आयज स्टार्ट केलो, शूट बी केलो आनी आयज न्ही हांव आमच्या नेबरागेर गेल्लें. आकाशदिवे ते आकाशदिवे करता, विकता बीन ते. सो ताका लागून हांव म्हाका जाय अशें म्हणून पळोवपाक गेल्लें. सो थंय न्ही हांवें तेजें तें थोडेशें शूट केलें आनी ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केली की तूं शूट केलास न्ही घालतलेंच व्हिडिओ केन्ना ना तर केन्ना. सो तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो आयज तूं आपल्याला मातसो बेगीन घाल अशें म्हणून. ते आकाशदिवो करता न्ही, सो तुमचे जर ऑर्डर बी आयल्यो जाल्यार ताका करपाक मातसो थोडोसो एक्स्ट्रा टायम मेळटलो न्ही ताका लागून. नाजाल्यार हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो म्हाजो आनी 2-4 दिसांनी मेळटलो तुमकां. ताका लागून ते म्हाका रिक्वेस्ट करपाक लागले इफ सपोज पॉसिबल जाता जाल्यार कर अशें म्हणून. तेणें म्हाका अशें म्हणूं ना की तूं घालच आयजच घाल अशें म्हणून. रिक्वेस्ट केली तेणें म्हाका. तर हांवें म्हटलें हां ओके अशें म्हणून. म्हाजें कांय हो पेड प्रमोशनाचो व्हिडिओ ना. पयलींच तुमकां म्हळ्यार अशें एक इन्फॉर्मेशन दिता की पेड प्रमोशनाचो ना. हांव तेंगेर गेल्लें, सो तेगेलें हांवें शूट केलें केन्ना म्हळ्यार अशें आमचें उलोवप जालें आनी तेणें म्हाका म्हटलें की तूं घालतलेंच न्ही व्हिडिओ असो घाल म्हणून. सो ताका लागून हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो हांव बेगीन घालता तुमच्या खातीर. सो तुमी पळयात, तुमकां जर आकाशदिवे आवडले जाल्यार तुमी ऑर्डर करपाक शकता. नंबर, डिटेल कशें कितें सगळें व्हिडिओन मेन्शन केल्लें आसा. सो कंपल्सरी ना, तुमकां जर आवडलो जाल्यार तुमी करपाचें. ते डिलिव्हरी बीन दिता, सगळे तेजे ऑप्शन्स आसा. प्रायस रेंज तुमी पळया, तुमकां पॅटर्न पळया पसंत पडले जाल्यार सगळे तुमी म्हळ्यार हे करून घेयात. बरें दिसलें, आवडलें जाल्यार ऑर्डर करपाक शकता. सो मुखार व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू पळयात, तुमकां बी थोडेशें इन्फॉर्मेशन मेळटलें आनी तेजो बी बिझनस जो आसा पळय तो मातसो तुमचो बी हातभार लागतलो बिझनसाक. आतां आमचे कोणी लोकल्स अशें कितें करता मागीर हेल्प करप म्हळ्यार आमचें अशें एक हें अशें न्ही, आमी करपाकूच जाय हेल्प जितली आमच्यान जाता तितली. सो ताका लागून हांवें बी म्हाजो एक हेल्प म्हणून हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो तेच्या खातीर बेगीन घालता. सो तुमी पळयात, आवडले जाल्यार घेयात. चलात तर व्हिडिओ जो आसा पळय तो आमी कंटिन्यू करून घेवया. हाय हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आनी आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. गुड मॉर्निंग न्ही, गुड आफ्टरनून जालें. टायम कितलो जालो रे? 1:45 जालें खंय. आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय हांव आतां जस्ट इतले लेट जो आसा पळय तो स्टार्ट करता. तुमकां खबरच आसा, तुमी जर कोणी म्हाजो कालचो व्हिडिओ पळयला न्ही तुमकां खबर आसतलें की काल हांव आयिल्लें सावड्ड्या आनी आमच्या हांगासर आशिल्लें सरस्वती विसर्जन. 5 दिसाचें सरस्वती पुजन आशिल्लें न्ही, सो तें काल विसर्जन आशिल्लें. आनी विसर्जन करता म्हळ्यार इतलो लेट जालो. 3:45 आमी घरा कडेन आयल्या. 4:30 ना रे, 3:45 जाल्लीं. बाय राती उठलें तेन्ना 4:30 जाल्लीं. 4:27 बाय उठला. 3:45 आमी राती घरा कडेन आयल्या आनी तेच्या नंतर मागीर न्हिदता म्हटल्यार 4:15 जालीं. आनी मागीर बाय आशिल्लें न्ही राती, रुपा बाय हांगा न्हिदलेली आनी आमी हांगा न्हिदलेली ह्या सायडीन. जाल्यार 4:30 सुमार बाय उठून रडपाक लागलें परत. तेन्ना जागी जालें. मागीर 5 न्हिदल्या सारकी आनी आतां उदो 10 सुमार उठल्या. इतलें लेट सारकी 10 उठल्या. आनीक उठून मागीर ब्रेकफास्ट ते करता मागीर टायम जालो. हांव आनी होच 10 उठल्या. मां बेगीन उठलेली 8 सुमार. रुपा आनी ती 8:30 कितल्यांक गेल्या. तेजे पयलीं मां उठलेली 8 सुमार. ती उठल्या तेन्ना हांव ती वयता तेन्ना बी कांय उठूना. कशें उठपा जायना जालें म्हाज्यान. तकली बी घुंवळपा लागली. उठलें एकदां आनी परत थंय वचून न्हिदलें दिवानाचेर. कशें जायना जालें. तर उठलें बीन आनी आतां ब्रेकफास्ट केलो आनीक जस्ट आतां मातशें म्हळ्यार रेडी जालां इन सेन्स न्हावलें बीन. मातशें फ्रेश दिसता न्ही न्हावतकीर. न्हावलें आनी रेडी जालां आमच्या हांगा नेबरागेर वचपाक. नेबरागेर म्हटल्यार आमच्या घराच्या ऑपोजीट न्ही घर आसा तेंगेर न्ही आकाशदिवे करता. लक्षा च्यारी तेजें नांव. ते न्ही आकाशदिवे करता.
वर्सान वर्स करता ह्याच वर्सांनी आनी विकता ते आकाश दिवे करून. सो आमकां म्हणलें तेगेर पळोवया म्हणून वचून रेडी आसा जाल्यार तेच्या कित्याक दिवाळी लागीं पावल्या आनी येयल्लेच आसा न्ही अशें म्हणून. सो बाजारान मार्केटान घेवचे परस तेजेच कडेन घेवया अशें म्हणून पळोवपाक लागून या अशें म्हणटालें. आतां घरा कडेन बी बसून कांय काम ना न्ही, मान मिक्सर लायलो घरा कडेन आतां बसून कितें म्हणून करतलें. सो न्हांवन बीन हें केल्लेंच न्ही, टायम आसा जेवणाक मान आतां जस्ट मिक्सर लायला तर म्हटल्यार तेंगेर वचून पळोवन येवया तेणें केल्या काय म्हणून. सो म्हटल्यार वयताच न्ही आतां शूट करून तुमकांय बी दाखोवया अशें म्हणून. बरें करता ते एवरी इयर म्हटल्यार प्रोफेशनल जशें करता पळय न्ही आकाश दिवे तशें करता सारकें मस्त जाय तसो डिजायन कलर बीन. आनी आय थिंक ते कस्टमायज बी करून दिता दिसता. सो ते बी विचारता तेका आनी सांगता तुमकां. आनी एवरी इयर न्ही ते आकाश दिवे करता दिवाळेच्या टायमार. चवथीच्या टायमार ती वस्त्रां करता पळय कापसाची फुलां टायप बीन ते तसले बी करता. आनी कितें केक बी करपाचे ऑर्डरी घेता खूब कितें करता ते. सो म्हटलें चल तुमच्या वांगडा शेअर करया दाखोवया म्हटलें तेणें कितें आकाश दिवे केल्या कशें केल्या तें. पयलीं पळोवया रेडी केल्या काय म्हणून कित्याक आजून 15 दीस आसा न्ही, बांदूनच दवरल्या काय कलर बिलर करून दवरल्या ते पळोवया. आनीक दाखयता तुमकां प्रायस बी विचारता आनी तुमकां सगळें सांगता. चलात तरी या. पळोवया हांगासर बसला भाऊ आतां उठून च्या बी पिला आनी बसला तो. सो म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया आनी सोमतें तेंगेर या म्हटलें. सो चलात तरी या. पावणे 1 जालें लोकांलो जेवपाचो टायम जाला आनी हांव आतां वयता लोकांगेर. तर वयता तेंगेर पावतगीर मेळटा तुमकां मेळयता तुमकां आनी दाखयताय बीन कशें कितें केलां तें तेणें. येता रे आं. Iscabillar poi dai zanne le tazziti. सो जशें की तुमकां हांवें सांगलें पळय न्ही हांव आकाश दिवे जे आसा पळय न्हू ते पळोवपाक वता म्हणून. तर हें आसा लक्षा हाय म्हण आनी अमे ही दोगूय जाणां हाय म्हण. ही दोगूय जाणांनी मेळून आकाश दिवे जे आसा पळय न्हू ते रेडी करतात. आनी लक्ष तुमी बेश्टी रंगयनासतना बी दिता न्ही. पण आमी चडशे दिवपाक वचना ते रंगोनूच दिता. रंगोनूच चडशे दिता. ओके. सर हिनी हांगासर आकाश दिवे जे आसा पळय न्हू ते रेडी करता सद्या तेंचें काम जें आसा पळय न्हू तें हांगासर चालू आसा. हे थोडेशे वयर रेडी केल्या तेंच्यांनी आनी तरी पूण तेज्यांनी फिनिशींग उरलां थोडेशें लावपाचें आनी बाकीचें काम चालू आसा. दिवाळेक अजून थोडो टायम आसा न्ही सो तेका लागून फिनिशिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें पेंडींग आसा. तर लक्ष तूं सांग गो तुजे बिजनेसा बद्दल थोडेशें. ना तुमी आतां केन्ना सान करता हो बिजनेस कितलीं वर्सां जालीं. बिझनेस आमचो स्टार्ट जाले 5 वर्सां जालीं. एवरी इयर आमची न्ही टार्गेट अशी वाडत आसा. तुमी आतां कितली क्वॉन्टिटीन अशें वता तुजे वर्साक अदमास. क्वॉन्टिटी लास्ट इयर आमी 200 एबाव केल्ले. 200 प्लस जाल्ले. तेज्यांनी मातशी चड धरल्या क्वॉन्टिटी. आनी हो जो बिजनेस आसा तो तुमचो फक्त गोंयांक ना तर गोंयाच्या भायर बीन तुमी धाडटा. आउटसायड गोवा सुद्दां आमी सेल करता. लास्ट इयर पुणा बीन जे आसा पळय न्हू ते तेंच्यांनी सेल केल्ले बट खूब क्वॉन्टिटीन अशें 1-2 अशें ना. 200-300 कशें एट अ टायम तशें करून शॉपांचेर बी घालता. आनी तेंची प्रायस रेंज जी आसा पळय न्हू ती कितली आसा.
स्टार्टिंग 500 500 टू 1200 बरे म्हटल्यार असेल. क्वांटिटीचे असता ते 1200 आणि हे जे आता तुजे कडेन रेडी आसा पळय केल्ले जे तू करता ते कितले प्रायसाचे आसा? हे ऍक्च्युली 650चे बट हे तेंका असं. अजून फिनिशिंग उरला. हय पण 650चे 650 आणि 500चे सॅम्पल आसा तुजे कडेन केल्ले सध्या ते ना न्ही. ना. सो 500 टू 600 म्हटल्यार तुमचे सिंगल घेतलेल्या प्रायस सिंगल रिटेल आणि समज घेता जाल्यार प्रायस कितें नेगोशिएबल जाता. नेगोशिएबल म्हटल्यार जितली क्वॉन्टिटी घेता तेजेर डिपेंड की कितले तू घेता तेजी मागीर ते तुका डिस्कावंट जे आसा पळय ते करून दिता. आणि चड क्वॉन्टिटीन जर घेतले न्ही जाल्यार ती व्हरून बीन दिता, डिलिव्हरी दिता. डिलिव्हरी बीन दिता. बट क्वॉन्टिटी चड घेवपाचो आणि शिपिंग चार्जीस मुगो एक्स्ट्रा मागीर इन्क्लूड जाता ट्रॅव्हलिंग. ट्रॅव्हलिंग तितूनच म्हटल्यार एक्स्ट्रा ना. तुमी डिस्कावंट तेजेर म्हळ्यार कशें डिस्टन्स आसा तेजेर तुमी डिस्कावंट करता मागीर कितले डिस्टन्स आसा तेज्या प्रमाणे तितूनच इन्क्लूड शिपिंग चार्जीस करून ते दिता. सो हे तेचे कांयशे सॅम्पल्स आसा जे तेणे रेडी केला. तुमी दोगूय जाण मेळून करता हे आणि घराची बीन सगळे आमी तशी हेल्प करता. हेल्प करपा बोटां बिटां हें आसता पळय ती करपा. आणि तुमी कितले दीस पयलींसान स्टार्ट करता हे करपाक? चवथ जाल्ले आमी नेक्स्ट डेच्यान स्टार्ट केलें. हां हे सगळे बडयो बी तुमीच रेडी करता? आमीच रेडी करता. सगळे रेडी करता. आणि लक्ष जे आसा पळय न्हू ते फक्त आकाश दिव्याचेच न्ही तर बाकीचो बीन वेगवेगळो म्हणल्यार जशे फंक्शन्स येता पळय न्हू आमचे फेस्टिवल त्या प्रमाणे ते आपलो बिझनस आसा पळय न्हू तो हे बीन करता. लक्ष आनी कितें कितें करता तूं? चवथीक चवथीकची ती वस्त्र घालता पळय गणपतीक तसली. हय पळय ही अशी वस्त्र जे करता पळय तूं हे जस्ट एक सॅम्पल आसा. आणि हेज्यावन वेगळे डिझायन बी करता न्ही तूं? डिझायन्स आसा वेगवेगळे. आणि कितें कितें करता? राखीस बीन तशी रक्षाबंधना राखी करता. राखी. तर लक्ष जे आसा पळय न्हू ते एकूच ना तर बाकीचे सगळे बिझनस जे आसा पळय न्हू ते बीन करता. पण आकाश दिवाचो मेन हे न्ही तुमचे? आकाश दिव्याची main. हय सगळे. वयता गो तूं अजून हय. सिंगिंगा वता तूं अजून? हय. ते भजनाचो ग्रुप बी आसा आमचो. भजनाचो ग्रुप हय. तो तितून तबला प्ले करता. हां. आणि तू सिंगींग करता? सिंगिंग. सर लक्ष जे आसा पळय न्हू ते आतां पयलीं सावन वयता लक्ष. आमी ल्हानपणांतल्यान पळयलां म्हळ्यार आमगे ल्हानपणांतल्यान तेगे ल्हानपणांतल्यान पळयलां. सिंगींग डान्सींग बी करता ते. डान्स सोडला आतां? चालू आसा म्हळ्यार भुरग्यांक बीन अशें कोणाक शिकोवपाक बी जाय जाल्यार ते सुद्दां शिकयतात आमी. आणि तूं वचना करपाक? ना. कॉम्पिटिशनां वचना आतां फक्त सिंगिंगच वता. मल्टी टॅलंटेड ते सगळे. आणि जेवणाचे बीन कॉम्पिटिशनां पार्टिसिपेट करता न्ही गो? कुकिंग कॉम्पिटिशन बीन सगळे ऑलरावंडर ते लक्ष. सो आतां तुमचो प्रोसिजर जो आसा पळय न्हू करपाचो तो कसो मागीर तुमी कशी रेडी करता? एट अ टायम सगळे रेडी करता काय वन बाय वन करता? एट अ टायम आमी सगळे सायजीचे आमी सगळे बांबू आसा ते कट करतात. तातूंत आमी बारीक बडी करतात आनी सगळे आमी एकच सायजीचे आमी प्रमाणे आमी कट करून घेतात पयलीं. हय. आनी मागीर तशें स्क्वेअर बांदतात आमी पयलीं. एक सायजीचे सगळे करून आमी ते स्क्वेअर बांदतात आनी मागीर अशें शेप दिवन घेतात. हय शेप दिवन आमी सगळे मागीर अशें आकाशकंदील शेप आसा तो आमी ते हितून आमी हे करतात, रेडी करून रेडी घेतात. करतात स्ट्रक्चर. आणि मागीर हे बांदून जाले की सगळे तुम्ही पेपर स्टिक करून पेपर स्टिक करतात. आनी फिनिशींग वर्क आसा ते आमी एक 10 दीस आसतना 15 दीस आसतना दिवाळेक. दिवाळेक हय. म्हळ्यार कशी ऑर्डर येता त्या प्रमाणे तुम्ही ऑर्डर येता फिनिशिंग करता. तशें फिनिशींग करून तेंका दिवपाचें. ओके. आणि तुम्ही कस्टमाइज बी करून दिता? कोणे सांगले आमकां उमके कलराची बी जाय मागीर तशें करून दिता? कस्टमाइज बी करून दिता. ओके. आणि आता आमकां जर कोणाकय घेवपाक जाय व्हिवर्सांक जाल्यार तुमकां कसो कॉन्टॅक्ट करपाचो? आमचो नंबर सांगता तुमकां. मागीर स्क्रिनीचेर हांव नंबर दिता तुमकां. त्या नंबराचेर तुमी कॉल करपाचो डायरेक्ट. हय. स्टील तूं एकदा नंबर जो आसा तो सांग. 8806 57 4429. आणि जर तर तुमकां येवन व्हरपाक जाय जाल्यार तुमी खंयच्यान कलेक्ट करपाचे? सावड्ड्या. सावड्डे तिस्कारसान. तिस्कारसान. पण येवचे पयलीं एकदां ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करा जो तुमकां स्क्रिनीचेर नंबर दिसता पळय न्ही तो. आनी मागीर येवपाचें कित्याक सगळींच अवेलेबल आसना न्ही तुमी येता त्या टायमार तेका लागून एकदां फोन करून येवपाचें. कॉन्टॅक्ट करून येया. आणि जर तर तुमी चड क्वॉन्टिटीन घेतल्यार डिस्कावंट बी दिता? डिस्कावंट हय. डिस्कावंट आसतलो म्हळ्यार चड तुमची ऑर्डर आसल्यार डिस्कावंट दितात आमी. जितली क्वॉन्टिटी आहा त्या प्रमाणे आमी डिलिव्हरी सुद्दां दिता सगळ्या. हय.
चड क्वॉन्टिटी आसल्यार चड क्वॉन्टिटी आणि जशी तुमची क्वॉन्टिटी आसतली त्या प्रमाणे तुमकां डिस्कावंट बी मेळटलो. चड क्वॉन्टिटी आसल्यार मातसो एक्स्ट्रा डिस्कावंट मेळटलो. हय. ओके सो हे सगळे आकाशदिवे जे आसा पळय न्हू ते जस्ट सॅम्पल आणि हेजे आनी आकाशदिवे जे आसा पळय न्हू म्हटल्यार हे सिंपल अशें तेणें रेडी केल्या आणि बाकीचे जे आसा पळय न्हू डिझायन बीन जे तेणें लास्ट इयर केल्ले ते अजून तेजे रेडी जाल्ले ना कित्याक की थोडोसो टायम आसा न्ही दिवाळेक तेका लागून. सो तेजे फोटोज जे आसा पळय न्हू ते तुमकां हांव मागीर एंड स्क्रिनीचेर दिता ते तुमी पळयात. तुमकां जर कसलो पसंद पडलो स्क्रीनशॉट घेयात आणि तेका मागीर कॉल करून सांगात. कस्टमायज जाय जाल्यार कस्टमायज बी ती करून दिता आणि तुमकां सेम जाय जाल्यार सेम बी ती करून दितली. सो पिक्स आसा आणि तेंचो नंबर जो आसा पळय न्हू तो हांव स्क्रिनीचेर दिता. पॅम्पलेट आसा तेंची सो तुमी ऑर्डर करपाक शकता. हे हांगासर न्ही वेगळे वेगळे कलरींग तेणें न्ही आउटर लेयर जो आसा पळय न्हू तो रेडी करून दवरला. हेजें न्ही आतां फिनिशिंगाचें काम उरलां भरपूर अशें. तर तें फिनिशींग करतकीर न्ही तुमकां एक्चुअल असो कसो दिसता आकाशदिवो हें कळटलें. आतां तुमकां तर हांगासर कळचें ना हेजे खातीर न्ही हांव फुडें व्हिडिओ जो हांव एंड करतलें पळय न्हू तेन्ना हांव पयलींचे लास्ट इयरचे तेजे फोटोज जे काडलेले आसा पळय न्हू ते दाखयता तुमकां लायता फोटो. सो तुमी पळयात तुमकां खंयचो आवडटा ना आवडटा तो आणि त्या प्रमाणे न्ही तुमी ऑर्डर जी आसा पळय न्हू ती दिवपाक शकता तेका. सो आयलें हांव घरा कडेन तेंगेर वचून म्हटल्यार तेंगेर न्ही हांव पळोवपा लागून गेलें. म्हाका जाय आशिल्लो आकाशदिवो तेका लागून. बट आजून न्ही तेजें फायनल रेडी जावना. म्हटल्यार ते शेपड्यो लायता फिनिशींग जें करता पळय न्हू बारीक बारीक काम तें सगळें काम उरलां तेजें. बांदून तेणें पेपर वर्क करून दवरला बारीक ते सगळें आर्ट वर्क करपाचें मागीर तें कट करून बी लावपाचें सगळें तें सगळें उरलां तेजें. आनी तें तशें करून दवरलें की ना मागीर पिड्यार बी जाता. तेजे शेपड्यो लायले म्हणटा तें सगळें हँग करपाक जाय. कितलें म्हणून तें हँग करतलें आनी तेंचें अशें ना न्ही 10-15 बाबा तें नाजूक अशें सांबाळटलें अशें ना. 300-400 क्वॉन्टिटीन ती करता. सो तेका लागून तेणें तें फिनिशिंगाचें काम केलें ना. दिवाळेक बी अजून टायम आसा आणि जश्यो तेंकां आतां ऑर्डरी येता पळय म्हळ्यार ती होलसेलान घालतात न्ही शॉपांचेर बीन तेंच्यो जितली ऑर्डरी येता कोणें 20 मागले कोणें 30 मागले ती तशी रेडी करून दिता खंय सामकें रेडी करून दवरिना. लोक आतांच दी म्हणना न्ही ते आतांच दी म्हणपाक टायम आसा दिवाळे कडेन येता न्ही कोणी तेका लागून ताणें तें सगळें रेडी बी करून दवरलां. आनीक जे तेजे आतां रेडी केल्ले आसा बीन ते सिंपल अशें आनी डिजायनाचे तेजे जे आहा पळय ते अजून रेडी केलें ना. म्हटल्यार कशें ते ओपन दवरून बी भितरल्यान जे पेपर वर्क करता बी पळय ते तसले तेजे करपाचें आसा. बांदून दवरल्या तेणें तेज्या खातीर फक्त काम करपाचें उरलां. आनी जे पळय तुमी आतां पळयलां सिंपल दिसता पळोवपाक फक्त पेपर वर्क केला पळय तेणें चारही कोनशांनी तेंकां अजून डिजायन करपाचें उरलां. स्क्वेअर बॉक्सां बी करपाचें खूब अशें काम आसा तेजें करपाचें तें करतलें तें. आनीक तेज्या खातीर हांवें कितें सांगलें तेका लास्ट इयरचे तेजे जे फोटोज आसा पळय काडलेले ते दी हांव तुमकां दाखयता म्हणून. सो तुमकां ऑर्डर करपाक बी इजी वतलें न्ही. जाय जाल्यार हांव अशें म्हणना की तुमी ऑर्डर करा म्हणून. हांव कितें पेड प्रमोशन काय करना हांगासर. जस्ट हांव थंय गेल्लें पळोवपाक म्हाका बरें दिसलें म्हणून तुमकां हांव एक सजेस्ट करता. आनी कितें आसा आमचे आतां लोकल्स कोणी आसा अशें करून बारीक बिजनस करता तांकां आमी सपोर्ट करपाकच जाय न्ही. तेका लागून तुमकां जर आवडलें जाल्यार तुमी न्ही तें ऑर्डर करपाक शकता. जर तुमकां खंयचो आवडलो न्ही जाल्यार तुमी तेजो स्क्रीनशॉट घेयात आनी तेका कॉल करा. जो तुमकां स्क्रिनीचेर नंबर दिला पळय न्हू तो आतां परत एकदां हो नंबर दिता तुमकां हांव स्क्रिनीचेर तुमी तेजेर कॉल करात. जावं तेका तो मागीर वॉट्सॅप करा. जावं तेजे कडेन आनी खंयचे आसा पॅटर्न बी जाल्यार तुमी तेका विचारपाक शकता. तो तुमकां फोटो मारून धाडटली ती तशें कांय ना. आनी मागीर तुमकां जो पसंद पडटा जर तुमकां पसंद पडलो तुमकां रेट टाकली जाल्यार घेवपाचें अशें कांय ना. कंपल्सरी ना की विचारलें म्हणटा घेवपाकच जाय अशें म्हणून. जावं तुमकां खंय तुमचें शॉप आसा तुमकां विकपाक जाय जावं घरा कडेन विकपाक जाय जाल्यार तुमी तेंचे कडल्यान घेवन तुमी बी मुखार बिजनस हो करपाक जाता. सो पळयात तुमकां आवडलो जाल्यार घेयात. आनी आतां हांव आयलें घरा कडेन जेवलें बीन आनी बसलें आमी. आतां भायर पावस असलो पडटा आवाज येता आसतलो तुमकां पावसाचो. भरपूर पावस पडटा गडगड बी मारून. टायम कितलो जालो 3:30 जालें न्ही गे 3:30 जालें आनी आमकां वचपाक जाय आतां. सो वचपाचो प्रोग्राम बी करता आतां भायर बी सरता. मागीर पावस बी पडटा न्ही अशें करून मागीर लेट करून वचपाक बी बेजार घरा कडेन. मागीर काळोख बी जाता वाटेर पावस दीस लागले की घाटार बी त्रास जाता न्ही ट्रॅफीक बी जाता. तेका लागून बेगीन या म्हटलें का पळय आनी एक अर्द वरान भितर भायर सरपाची ट्राय करता. सो चलात तर मेळटा तुमकां आनी थोड्या वेळान रेडी बी जावन मागीर डायरेक्ट वयता वयता म्हणून लास्ट न्ही आमी भायर सरली वचपाक. 4:45 जाले आनी मार्केटान पावल्या सद्या सावड्ड्या.
सो वता आमी आतां घरा आनीक पळयता कशें कितें तें वाटेर पावस लागना जाल्यार पुरो भरपूर पावस पडलो आमी घरा कडेन आशिल्ली पळय न्हू तेन्ना आनी पावस बी पडलो आनी आतां वत बी येयलें पळय रोड रोखडो सुकता गरम आसता न्ही तो सो वचपा भायर सरले कुंडे लागून आमी स्लो वयता फाटल्यान पळय झाडां दिसता तुमकां म्हाकडल्यान आनी एक कुंडी उबारली मोठे गुलाबाची गांवठी गुलाब जे आसता पळय न्हू मोठे गुलाब ते गुलाबान ते फाटल्यान घड गुडू गुडू जाता रस्ते सगळे हांगा खणून फोडून मोडून माथ्यार घेवन दवरला आनी ते कितें जाता पळय सगळें तर चलात आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता हेचेच वांगडा मुखार कांय कंटिन्यू करना कांयच ना आतां घरा कडेन वचपाचें डायरेक्ट सो तेकाच लागून आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते पळयत रावात आनी म्हाजो व्हिडिओ जर आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका चॅनलाचेर जर तुमी कोणी नवे आसा आनी चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करूना न्ही म्हाजो जाल्यार चॅनल बी म्हाजो सबस्क्रायब करपाक विसरनाका चलात तर मेळया फाल्यां तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय पळय बाय बाय मेळ्ळेच ना न्ही तुमकां आमी दोगांय आयज मॅचींग गरे गरे ग्रे ग्रे दोगांय जाण आमी गलती से हो गया गलती से न्ही को इन्सिडेंटली ग्रे जाले आमी दोगांय हांवेंच आयन करून हाडलेले कपडे हाडटा आसतना बट स्टील आतां घालतकीर कळ्ळें आमकां को इन्सिडंट जालो म्हणून असो जाता तो केन्ना केन्ना जेन्ना करपाचें आसता पळय जेन्ना चिंतता आमी तेन्ना जायना सो चलात बाय बाय